भाषा माध्यम आणि प्राथमिक शाळांक अनुदान दिवपाच्या विशयाचेर स्थापन केल्ले समितीन दोंगरकोरातून हुनीर भायर काडला। हे समितीचो अध्यक्ष भास्कर नायक सांगता तांकां ह्या विशयाचेर सुचोवणी करपाचो अधिकारच सरकारान दिवंक नाशिल्लो। 2.5 वर्सांनी हो अहवाल तांणी सरकाराक दिला, पूण तातूंत सुचोवणी आसा त्यो फकत प्राथमिक शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाचेर, भाषा माध्यमाच्या प्रस्नाचेर न्ही। हे समितीचो अध्यक्ष प्राचार्य भास्कर नायक सांगता ते प्रमाण सरकारान तांकां अधिकार दिल्लो तो माध्यम आणि अनुदानाच्या प्रस्नाचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो आसात त्यो एकठांय करपाचो। समिती कडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्यो त्यो फकत प्राथमिक शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाचेर। म्हणटकीर आता भाषा माध्यमाचो प्रस्न परत पावला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे अखत्यारीत। सरकारान आमकां 2 गजाली सांगिल्ल्यो। पहिली गजाल, ज्या थोड्या इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक जे ग्रांट दिल्ली आसा ती ग्रांट चालू दवरची काय ना ह्या संदर्भात लोकांची मतं कितें। 12 तालुक्यांतल्या लोकांनी जी मतां आमच्या मुखार मांडली ती आमी त्या मतांची आमी नोंद करून घेतली, ती मतां आमी बरयली आनी तांचे तो लोकांक कितें दिसता ते आमी आमच्या रिपोर्टांतल्यान सरकाराक दिले। कमिटीचो जॉब मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन खंयचो आसतो हें सांगपाचो जॉब कमिटीचो न्ही। कमिटीक वी मॅन्डेट नाशिल्ली। कमिटीक आशिल्ले मॅन्डेट ज्या प्राथमीक शाळा इंग्लीश मिडियमाच्या कांय शाळा जांकां ग्रांट दिल्या ती चालू दवरची काय विड्रॉ करची हाचेर लोकांची मतां, ती मतां एक कडेन करून आमी लोकां मेरेन पावयली। दुसरो मुद्दो जो खूब म्हत्वाचो आसा तो मुद्दो म्हणजे प्राथमीक शिक्षणाची क्वॉलिटी दर्जो हो कमी आसा। ह्या आमच्या कोंकणी मराठी मिडियमांतल्या शाळांचो दर्जो बरोच कमी आसा आनी तो दर्जो सुदारपाचे दृश्टीन कितें करूं येता आनी त्या हाजेर कमिटीन खूब मोलादीक सुचोवणी केल्ली आसा। प्रिंसिपल MS कामत एक पयली रिपोर्ट आशिल्लो तो रिपोर्टाचो आमी संदर्भ घेतला। लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री असताना 2016च्या ऑगस्टाच्या महिन्यात हो वादग्रस्त प्रश्न सुटावो करपा खातीर 17 वांगड्यांची भास्कर नायक समिती स्थापन केल्ली। तिका फुडें मुजतवाडी दिल्ल्यो। आता 2 वर्सां 5 म्हयन्या उपरांत समितीन हो अहवाल शिक्षण संचालक नीला मोहनना कडेन दिला। अहवालाक इतलो वेळ कित्याक लागलो ताचेर भास्कर नायक आपले रजाव दिता। रिपोर्ट सबमीट करपाक थोडोसो टायम लागलो ही गजाल खरी, पूण तो जो टायम लागला ताका वेगवेगळे फॅक्टर्स आसात। आमी शाळांच्या पालकांक मेळूंक वताले, प्रत्येक तालुक्यांतले आमी पालकांक मेळूंक वताले आनी ह्यो मिटिंगो सगळ्यो त्या तालुक्यांतल्या एरियाचे मार्फत त्या शाळांतले पेरंटांक हे करताले। जवळ जवळ 1000 वयर पेरंटांनी आमच्या मुखार आयले वेगवेगळे तालुक्यांतल्यान आनी मदीं सुटयो आयल्यो, मदीं चवथी आयल्यो, दिवाळी आयली, मे वेकेशन आयलें आनी जेन्ना पेरंटूच आमकां मेळूंक शकले ना। आतां म्हजी कांय पर्सनल कारणाक लागून रिपोर्टाक खरो लेट जर जाला जाल्यार एक 4-5 म्हयन्याचो लेट जो म्हजे पर्सनल कारणाक लागून जाल्लो आसा। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।